आणि गोवा विल प्ले द मेजर रोल इन गतिशक्ती इन लॉजिस्टिक. म्हणजे जसो मोपा एअरपोर्ट सुरू जालो, MPT सुरवात जाली काय सगळ्यांनी रेल्वे, रोड, रेल्वे, एअरपोर्ट आणि पोर्ट हाची सगळ्याची कनेक्टिविटी दिता आसतना गोंयांत गतिशक्तीचो आमकां खूब पॉझिटिव्ह रिजल्ट्स हे राज्यात दिसतले. ते सगळ्यांनी आमी पॉझिटिव्ह रित्या घेवचे. आमी लॉजिस्टीक सेक्टरांत खूब मोठो स्कोप आयच्या तरणाट्यां खातीर आसा. त्या खातीर तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट आनी लॉजिस्टीक ह्या क्षेत्रांत नवीन नवीन ज्ञान आनी नवीन डिग्रीज, डिप्लोमा हे शिकून घेवचे, जेणे करून लॉजिस्टिकांत येता त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आमच्या भुरग्यांक मेळपाक जाय. आनी निश्चित रित्या आमी गोंयांत अशा पद्दतीन प्रगती करपा खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नवभारत निर्माणच्यो ज्यो आमकां सांगता की नवभारत निर्माण करपा खातीर हे बदल जे जावपाचे आसा ते सगळे बदल आमी आत्मसात करुया. इलेक्ट्रिकल बसीस आयल्यो आनी नॅशनलायजेशन ऑफ रूट जरी केले आसत जाल्यार आसा त्याच स्टाफाक एकोमोडेट करून हे कदंबा कॉर्पोरेशन्स कशा पद्दतीन सर्वीस दिता आसतना फायद्यान कशें हाडप हाजो विचार कदंबा कॉर्पोरेशन आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हाज्या बरोबर चलयला. तेचेर आमकां खंय तरी सिमो उल्लंघन करपाक जाय. कदंबा एक स्टेप फुडें वचूंक जाय. आमकां प्रायवेट सेक्टरांतल्या बसीस सुद्दां आमच्या बरोबर घेवपाचो विचार सुरू आसा. आमी ऑलरेडी तेजेर एक प्रायवेट सेक्टरांतल्यो बसीस आनी कदंबा मेळोन जर काम केलें लोकांकूय बरी सर्वीस मेळटली आनी प्रायवेटाकूय आनी कदंबाक दोगांयकूय ह्यो गजाली फायद्याच्यो जावपाक शकता. ताजो विचार करून फुडल्या दसऱ्या पर्यंत आमी गोंयांतले काही मेन रूट हे नॅशनलायजेशन म्हणजे प्रायवेट बसी ज्यो रुटार चलता त्योच घेवन करपाच्या विचारांत आसा. पूण आनी कशें आमी थोडे पयशे हाडपा जाय कदंबा. एडवर्टीजमेंट म्हण नाका, पार्सल सर्वीस म्हण नाका, अशें अनेक सुविधा दुसरे भाशेन करपा जाय. वे वी अर्न मोर मनी पॅसेंजर चार्जीचेर काडप ना. आनी कशें आमी कदंबाचे फुटफॉल इन्क्रीज करतले हे आमी सगळ्यांनी चिंतून आमी करून दाखयतले.